नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. QS वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी क्रमवारीत भारताच्या विक्रमी 54 शिक्षणीक संस्थांचो आस्पाव जाला. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी दिल्ली देशांतली पहिल्या क्रमांकाची संस्था थारल्या. संवसारभरांतल्या उच्च शिक्षणीक संस्थांच्या वळेरेच्या निमाण्या आवृत्तींत IIT दिल्ली 150व्या सुवातेवेल्यान 123व्या सुवातेचेर पावल्या. सामाजीक संकेतथळाचेर घातिल्ल्या पोस्टांत शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी 2014 सालांत फकत 11 विद्यापीठां संवसारीक वळेरेंत आस्पावीत जाल्यो, पण सध्याच्या क्रमवारींत 54 विद्यापीठांनी आपलें स्थान ह्या वळेरेंत मेळयलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला परिवर्तनकारी शिक्षणीक सुदारणांची ही गवाय आसा अशेंय तांणी सांगलें. इराणांत वाडपी तणावाक लागून भारतान इराणांत आशिल्ल्या आपल्या नागरिकांक सुरक्षीतपणान हाडपा खातीर ऑपरेशन सिंधू सुरू केलां. ऑपरेशन सिंधू अंतर्गत बिरेस्तार 110 भारतीय नागरिकांक इराणांतल्यान भायर काडल्यात. हातूंत जम्मू काश्मीरांतले सुमार 90 विद्यार्थी आसात. आपल्या देशांत सुरक्षीतपणान पावल्या उपरांत ह्या सगळ्यांनी भारत सरकार, इराण आनी आर्मेनियांतल्या भारतीय दुतावासाचे उपकार मानल्यात. ऑपरेशन सिंधू अंतर्गत इराणांतल्यान सुरक्षीतपणान भायर काडिल्ल्या 110 भारतीय विद्यार्थ्यांक इंडिगोच्या विमानान दिल्लीत पावयल्यात. सुरक्षीतपणान मायदेशांत पावल्या उपरांत तांणी आपलें मनोगत उक्तायलें. हमें खुद भी नहीं यकीन था कि ऐसा कुछ होने वाला होगा, क्योंकि हम ऑल ऑफ अ सडन वी गॉट अ मैसेज दैट यू विल बी रिलोकेटेड टुमारो. हमें पहले रिलोकेट किया गया टू द आर्मेनिया एंड फ्रॉम देयर विद इन जस्ट 24 आवर्स वी वर इवैक्यूएटेड टू इंडिया एंड इट फेल्ट like immensely grateful. We are very humbled and very grateful to the government. बहुत रेस्पेक्ट किया हमें झंडे की वजह से, एवं कि हमें एस्कॉर्ट किया गया था पुलिस ने बराबर सिटी तक, फ्रॉम बॉर्डर टू द सिटी. बहुत अच्छा लगा. एवं कि एम्बेसी ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत इंतजाम रखे थे हमारे लिए. ना ही कोई मुश्किल हुई थी ना कुछ, और हम बहुत ही शुक्रिया करते हैं इंडियन गवर्नमेंट का और एम्बेसी का और इंडिया के लोगों का भी. आयज सकाळीं दक्षिण इस्रायलांतल्या मुखेल हॉस्पिटलाचेर जाल्ल्या इराणी क्षेपणास्त्र हल्ल्यांत व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालें आनी जायते जण जखमी जाले. मजगतीं इस्रायल इराण संघर्शांत अणुकेंद्रीय प्रकल्प आनी नागरी मुळाव्या साधन सुविधांचेर हल्ले वाडल्यात. सोरोका हॉस्पिटलाचेर लेगीत हल्लो जालो. इस्रायलान इराणाच्या नातांज अणुकेंद्रीय संयंत्राचेर हल्लो केल्या उपरांत ह्या झुजाक धोको निर्माण जाला. तातूंत इस्रायलाच्या लश्करान अणुशस्त्रां तयार करपाची उपकरणां आसात असो दावो केला. लष्करी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्या प्रमाण तेहरानाच्या मळबाचेर पुराय नियंत्रण दवरला. लष्करी मुळाव्या साधन सुविधांचेर हल्लो जावचे पयलीं गांवांतल्या लोकांक भायर सरपाची शिटकावणी अधिकाऱ्यांनी दिल्या. इस्रायलाचे हवाई हल्ले जाले तरी इराण दर दिसा क्षेपणास्त्र हल्ले करपाचें चालूच दवरलां. काल काडिल्ले अधिसुचोवणेंत गोंय सरकारान कला आनी संस्कृती आनी खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयल्ल्याची खबर मेळ्ळ्या उपरांत पत्रकारांनी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांकां विचारलें. तेन्ना मुखेलमंत्र्यांनी ह्या विशयाचेर उलोवपाक न्हयकार दिलो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे कडेन आशिल्ल्या आदिवासी कल्याण खात्याच्या कारभाराचेर टिका केल्ल्यान गोविंद गावडे हांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयल्ल्याची खबर आसा. हो निर्णय मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच पक्षान समन्वयान घेतिल्ल्याचे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष दामो नाईक हांणी खबराकारांक सांगिल्ले. उपरांत गोविंद गावडे हांणी सामाजीक संकेतथळाचेर घातिल्ल्या संदेशांत चिड्डल्ल्या लोकांक तेंको दिल्ल्याची पावती आयज गोंय क्रांती दिसा आपल्याक मेळ्ळी हें आपलें भाग्य समजता अशें तांणी म्हळें. सरकारान ज्या गजाली खातीर ही भुमिका घेतल्या त्याच संघर्शाचो आमप जावपाची ही संद आसा अशें तांणी संदेशांत नमूद केलें. गोंय मंत्रिमंडळांतल्यान गोविंद गावडे हांकां काडून उडयल्ल्याची बातमी पसरताच राजकीय घडामोडींक नेट आयलो. कांय राजकीय फुडाऱ्यांनी दूरदर्शना कडेन आपली मतां मांडली. विचार करून वचपाचें, सगळ्यांक ग्रांटेड धरूं जायना. जर कोण आज आरोप करता ताचेर चवकशी जायना, पूण आरोप करता तेजेर कारवाई जाता. मागीर फाल्यां जर कोणें वचून सांगलें, चोराचेर एक कंप्लेन गेली की बाबा हो चोर आसा, हो चोरी करता, पुलीस स्टेशनाचेर गेलो जाल्यार पुलिसांनी चोराक धरपाचो सोडून जो तक्रारदार आसा ताका काडप आनी भितर उडोवप, अशातली ही गोश्ट जाल्ली आसा. आज ST समाजाचेर हो अन्याय जाला. एक तो तेंचो नेतृत्व करतालो आनी ताणें जी समस्या जी कितें मांडलेली ती समाजाची मांडलेली, समाजाच्या मेळाव्याक मांडलेली. ताणें खंयचे दुसऱ्या हेचेर कोणाचे आरोप करूं नासलो आनी एक
अशें दिसून येता की हे भाजपा पक्ष आसा वो बारीक समाजाच्या विरोधान आसा आनी बारीक स्वभावाचेर समाजाचेर दबाव घालून तांकां चिड्डोवपाचो प्रयत्न जाता. आनी तो विशय आमकां लागना. पक्षाचो तो विशय आसा, भारतीय जनता पक्षाचो विशय आसा आनी ते कशें ते हाताळटले तेंचे आमच्या हेतून कांय ना. नो कॉमेंट्स. म्हाका कोणी कॉन्टॅक्टूय करूना आनी हांव नाशिल्लोय बी हांगा. हांव जेन्ना 8 8:15 येयलो घरा कडेन तेन्ना हांवें न्यूज पळयली. खरें हांवें फोन सुद्दां पळोवंक नाशिल्लो. तेन्ना न्यूज पळयली की अशें अशें जालो, पूण मागीर ते म्हाका कोणीच कळोवना. काल सकाळी जेन्ना पेपरार जातले आनी वॉट्सॅपार जेन्ना 2-3 हे आयले तेन्ना म्हाका कळ्ळें. 21 जूनाक जावपी संवसारीक योग दिसा निमतान माहिती आनी वितरावणी मंत्रालय, भारत सरकार तशेंच दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयाच्या जोडपालवान आयज मडगांवां जिल्लोधिकारी कार्यालयांत एका खासा मल्टीमिडिया प्रदर्शनाचें उक्तावण दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लेटिस हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या कार्यावळींत पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या 3 दिसांच्या मल्टीमिडिया प्रदर्शनात निरोगी, संतुलित आणि जागरूक जीण जगपा खातीर योगाच्या परिवर्तनकारी शक्तीचें प्रदर्शन घडोवन हाडलां. योगाचे प्राचीन शिकवण तशेंच आधुनीक जगांत ताचो उपेग हे विशीं लोकां मदीं जागृताय घडोवन हाडपाचें काम ह्या प्रदर्शना वरवीं जाता अशें मुखेल सोयऱ्यो एग्ना क्लेटिस हांणी सांगलें. Tension and other physical issues, because we are continuously working, we are always on call, we continuously are under a lot of stress, thinking that we are always on 24/7, and we know the kind of responsibilities that we are also having. So in that chaos, if we have to handle the pressure, if we have to handle our personal life, if we want to ensure that there is efficiency in the workplace, we have to connect with our inner self. We have to ensure that our physical health is being protected. And for that, yoga is one of the solutions. There are other ways. Like people go to gym, people go for various kind of Ayurvedic treatments and all. But as SP mentioned, yoga is one of the easiest things which we can practice in our daily life. You might have seen in Goa, a lot of foreigners are coming for practicing yoga. On our beaches, you see every morning a lot of foreigners coming and practicing yoga. The last 10 years, millions of people have embraced yoga because our country is promoting yoga. But how many of us from India or from Goa have actually embraced yoga? So when foreigners are doing it, it is also a thought-provoking thing that we should also embrace yoga, because that can improve the efficiency, that can improve our health, that can improve our mental peace. पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. What people think is yoga is a physical exercise. But if we go back to our philosophy, so there were actually 6 orthodox schools of philosophy, which we usually call as Shadadarshan. Of those, there were Mimamsa, Vedanta, and 4 more, including one was yoga. So the point of these schools of philosophy, which we call as Shadadarshan, is to actually understand what reality is, and also to attain, salvation, or to merge with the ultimate reality. So yoga was one of those which was more practical approach towards that. So if we understand, if we go back to the root word yoga, it's not yoga. Yoga is like Englishized version of the word yoga. Yoga is Hindi word, which means union, to unite. What? The inner self to the universal reality. हे प्रदर्शन परंपरा आणि तंत्रज्ञान एकठांय हाडून योगाच्या संयोगान लोकां मदीं जागृताय हाडपाचें काम करता अशें आयोजका वतीन रियाज बाबू हांणी सांगलें. It was in the year of 2014 that our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji suggested to the United Nations that we celebrate 21st June every year as International Day of Yoga. Since then, there have been a lot of events across the country, across the world, to promote yoga. Since then, yoga has seen a very significant growth and publicity across the world. On 21st, as you all know. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 खबरापत्रांत. नमस्कार.